की योग्य तरेचो प्लॅन करून दिल्ली धाडून दियात कारण पयलीं कितें जाल्लें की जे ग्रासलँड्स आशिल्ल्यो त्या ग्रासलँड्साचेर झाडां वचून लायल्या आनी हे ग्रासलँड्साचे फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचे अनुसार जे योग्य तरेचे आयज कितें आसा प्रे डेन्सिटी कमी असल्या कारणान आयज लेपर्ड आनी बाकीचे गोष्टी आयज आमी पळयता ते गांवांत भितर सरता खेती येता आनी सगळें नुकसान करता ह्यो सगळ्यो गोष्टी एक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट योग्य तरेन हांवूच न्हू म्हाजे पयलींच्यान चालू जावंक जाय आशिल्लें तें आतां चालू करून म्हाजे हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां म्हणजे इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस गव्हर्नन्स इज ऑन गोईंग प्रोसेस ते योग्य तरेन जावपाची गरज आसा ग्रासलँडाचेर झाडां कोण लायले ना ग्रासलँड तेन्ना योग्य तरेन ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाचे योग्य तरेन प्लॅनिंग जावंक नाशिल्लें ते खूब वर्सांचे आमी उल्लेख करता झाडां काय रातोरात ओवरनायट येना पण तुम्ही जर बांदवगड गेल्यार तुम्ही रणथंबोर गेल्यार तुम्ही पळयतले की ग्रासलँड मॅनेजमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेचें काम करता ते करपाक आमी डिस्कशन आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी डिस्कशन केल्लें आसा नोडल ऑफिसर आमी नेमलेलो आसा PCCFक बी सांगला की योग्य तरेचे कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन तुम्ही दिवंक जाय आनी हेजेर आमी चर्चा बेश्टे करत न्हू ते प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून ते एक्सपर्ट्स कडल्यान ते अप्रूव करून हाडून हांगा इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करूंक जाय जो पर्यंत फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आमचो जो आसा तो आमी थंय वचून योग्य तरेन आमी ते अप्रूव करून घेना then you cannot do any modifications within the wildlife forest. There is a law and that law has to be respected. पण कितें जाला की हे तिनी गोष्टी खेतीचो विशय आसा जे गोविंदान सांगल्या प्रमाणे बायसनाचो विशय आसा आमकां 70 बी तेजो प्रॉब्लेम जाता पण त्याच बरोबर आमी पळयता की ते एग्रीकल्चर बी हे सगळ्याचो नुकसान जाता लेपर्ड आमी पळयता की कंटिन्युअसली आमी पळयला ते गांवांत येवन कोणाचे पेटे बिटे उखलपाचो प्रयत्न करता कित्या खातीर प्रे डेन्सिटी इज एक्स्ट्रीमली लो हे हांव सांगत आयला इतल्या वर्सां पण ते with a proper report and with a proper statement, let the forest department give an explanation of this.